काल नेमळे सावंतवाडीत थार जीपीक अपघात जावन गिरीच्या तरणाट्याचो बाबा, आई आणि मावशी संवसाराक अंतरली। तो स्वतः आणि एकली गंभीर जखमी जाल्या, तांचेर उपचार चलतात। नानोडकार कुटुंब थार मोटारींतल्यान कणकवले मावशेक घरा पावपाक वताले। ड्रायव्हराचो दोळो लागलो, गाडये वयलो ताबो सुटलो आणि मोटार खोल देंगणात पडली। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। मुंबई गोय महामार्गावयल्या नेमळेच्या एरणवागवाडी वाठारात सोमारा 22 जूना दनपारा 2:15 वरांच्या सुमाराक हो भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातात गिरी म्हापशेचो 65 वर्सां पिरायेचो पांडुरंग विष्णू नानोडकार आणि ताची घरकान 58 वर्सां पिरायेची श्रीमती पांडुरंग नानोडकार आणि भिरवंडे कणकवलीची 54 वर्सां पिरायेची श्रीमती हांची खासा भयण विलासनी जगन्नाथ सातार्डेकार ह्या तिगांक मरण आयले। जाल्यार 36 वर्सां पिरायेचो सनी नानोडकार आणि 48 वर्सां पिरायेची उज्ज्वला नारायण कांबळी हे दोगूय गंभीर जखमी जाले। नानोडकार कुटुंब थार मोटारींतल्यान कणकवले मावशेक घरा पावपा खातीर वताले तेन्ना हो अपघात जालो। सोमारा दनपारा म्हापशेच्या गिरी सावन GA03 AM 8478 नंबराचे थार जीपीन पंच सनी नानोडकार हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कणकवलेच्या भिरवंडे आपले मावशेक पावपाक वताले। तांचे वांगडा गाडयेत मावशे सयत आवय बापूय आणि एक सोयरी बायल आशिल्ली। दनपारा वयल्या वेळार तांची मोटार नेमळे वाठारात पावली तेन्ना सनी नानोडकार हाका न्हीद आयली। ताका लागून ताचो गाडये वयलो ताबो सुटलो आणि मोटार वेगान रस्त्या भायर वचून रस्त्याचे कुशीक सुमार 20 फूट खोल देंगणात पडली। ह्या अपघातात मोटारीचो खुर्दो जालो आणि मोटारीत आशिल्ल्या 5 मजल्या श्रीमती आणि विलासनी ह्या दोगा खाशा भयणींक सुवातेरूच मरण आयले। अपघाता उपरांत सगळ्यांक सावंतवाडीच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेले। मात दोतोरांनी श्रीमती नानोडकार आणि तिची खाशा भयण विलासिनी सातार्डेकार हांकां मरण आयिल्ल्याचे सांगले। जाल्यार हेर जखमींक फुडल्या उपचारा खातीर गोंयांत GMCत धाडले। मात थंय उपचार चालू असताना पांडुरंग नानोडकार हांकांय मरण आयले। जाल्यार जखमी सनी आणि उज्ज्वला हांचे GMCत उपचार चालू आसात। मेळटा ते म्हायती प्रमाण सोमारा सकाळी 11:30 वरांचेर पांडुरंग आणि तांची घरकान श्रीमती विलासनी हिका कणकवली पावपाक बसीन वचपाची आशिल्ली। पांडुरंग हांणी तांचो पूत सनी हाका फोन करून ही गजाल सांगली, पूण सनीन तांकां सांगले आपूण थार मोटारीन तुमकां व्हरता आणि दनपारा 1 वरांचेर थारीन ती वचपाक भायर सरली आणि वता आसतना हो अपघात जालो। मरण आयिल्ली श्रीमती नानोडकार ही गिरी पंचायतीच्या प्रभाग 1 ची सद्याची पंच आशिल्ली। जाल्यार तिचो पूत जखमी सनी नानोडकार हो प्रभाग 5 चो पंच आसा। ह्या भिरांकूळ अपघातात नानोडकार जोडप्याक मरण आयिल्ल्यान सर्वेवाडो आणि गिरी गावात दुःख पातळ्ळा। मरण आयिल्ले पांडुरंग नानोडकार हे फाटली कितलीशीच वर्सां म्हापशे बाजारात आंबे विक्रीचो व्यवसाय करताले। आंब्याच्या हंगामा वेळार ते बाजारात कवळेकार हांच्या दुकाना मुखार बसून आंबे विकताले। सध्या तांचो पूत सनी नानोडकार हे हो व्यवसाय सांबाळटालो। पण सनी नानोडकार हे गिरीचे आदले सरपंच आसात। अंदूचे पंचायत वेंचणुके वेळार सनी हांचो प्रभाग 1 हो बायलां खातीर राखीव जाल्ल्यान तांणी ह्या प्रभागात आपली आवय श्रीमती हिका वेंचणूक रिंगणात देंवयल्ली। जाल्यार तांणी स्वता प्रभाग 5तल्यान वेंचणूक लढयली। हे वेंचणुकेत आवय आनी स्वताक वेंचून हाडून सनी नानोडकार हांणी गिरी पंचायत राजकारणात नवो विक्रम नोंद केल्लो। बार्देश म्हालांतल्या गिरी पंचायतीची सद्याची पंच, तिचो घोव आणि खाशे भयणी सयत तिगांक मरण आयिल्ल्यान गिरी गावात दुःखाची साया पाताळ्ळ्या आणि नानोडकार कुटुंबियाचे दुःखाचो दोंगर कोसळ्ळा। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो YouTube चॅनल सबस्क्राईब करात। Facebook, Instagram, Twitter आणि WhatsApp चॅनल फॉलो करात आणि पळयत रावात भांगरभूंय।